परवरे उड्डाण पुलाचें काम करतना रस्त्या कुशीकच्या झाडांची सामकी जतनाय घेतली ना जाल्यार प्रकल्प बंद उडोवपाची शिटकावणी हायकोर्टान दिला। तशेंच झाडां शिफ्ट करपा खातीर घालून दिल्ल्या मार्गदर्शक सुचोवणे प्रमाण काम केलें ना जाल्यार चवकशेकूय तोंड दिवचें पडटलें अशें कोर्टाचें म्हणणें। परवरे उड्डाण पुलाच्या कामांत आडखळ थारपी 616 झाडां कातरून उडोवपाची आशिल्ली, पूण 6 व्हड तशेंच ऐतिहासीक म्हत्व आशिल्ली हेर 9 झाडां दुसरे कडेन शिफ्ट करपाचें कॉन्ट्रॅक्टरान मान्य केलें। वडाचें झाड शिफ्ट करपाचें मान्य करूनय कांय दिसां पयलीं जे पद्दतीन वडाच्यो खांदयो मारपाचें काम सुरू आशिल्लें ताका थळाव्या लोकांनी हरकत घेतिल्ली। खंयचीच जतनाय घेयनासतना JCBच्या मजतीन ह्या वडाच्यो खांदयो मारपाचें काम सुरू आशिल्लें। हें प्रकरण कोर्टांत सुनावणेक आयिल्लें, पूण झाडां शिफ्ट करपाक जी एजन्सी नेमल्या तीच गैरहजर राविल्ल्यान कोर्टान हें प्रकरण फाल्याक दवरला। राज्यांत सरकारी नोकऱ्यांच्या हायस दाखोवन लोकांक लुटपाची साबार प्रकरणां उक्ताडार आयल्या उपरांत आतां ईडीन ह्या प्रकरणांत लक्ष घातलां। संबंदीत प्रकरणांची फायली लेगीत मागयल्यात, पूण कॅश फॉर जॉब स्कॅमाच्या सगळ्या प्रकरणांची न्यायालयीन चवकशी जावची अशी मागणी आपाचो मुखेली अमित पालेकरान केलेली आसा। राज्यांत सरकारी नोकऱ्यांच्या हायस दाखोवन लोकांक लुटपाची साबार प्रकरणां उक्ताडार आयल्या उपरांत आतां ईडीन ह्या प्रकरणांत लक्ष घातिल्लें आसा, पूण संबंदीत प्रकरणाची फायली तांच्यांनी मागयल्या, पूण क्रॅश फॉर जॉब ह्या स्कॅमाच्या सगळ्या प्रकरणांची न्यायालयीन चवकशी जावपाची मागणी आपाचो मुखेली अमित पालेकरान केला। दिवचल पालिकेचो नगरसेवक अनिकेत चणेकारान नगराध्यक्ष कुंदन फळारी आड अविश्वास थाराव दाखल केला। ताका 8 नगरसेवकांनी तेंको दिलो। महत्वाची गजाल म्हटल्यार हातूंत 6 नगरसेवक भाजपाचे आसात। देखून दिवचले भाजपांत फूट पडल्या काय कितें अशी चर्चा दिवचले बरीच रंगल्या। मात आतां हातूंत मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत तशें प्रदेशाध्यक्ष हातूंत लक्ष घालतले आनी कितें तें थारायतले अशें दोतोर चंद्रकांत शेट्टी हाणें सांगलां। ताका लागून कुंदन फळारीचो जी बाजू जी आसा ती घटमूट जाल्ल्याची दिसून येता। दिवचल पालिकेचो नगरसेवक अनिकेत चणेकारान नगराध्यक्ष कुंदन फळारी आड अविश्वास थाराव दाखल केल्लो। दुपट्टा किलर महानंद नायकाच्या मजतपूर्व सुटकेची अडखळ पयस जाल्ली आसा। महानंदान 14 वर्सां परस चड वेळ जो आसा तो बंदखण तेणी भोगिल्ल्यान फौजदारी दंड संहितेच्या कलम 428चे तरतुदी प्रमाण मुजतपूर्व सुटके खातीर महानंद पात्र आशिल्ल्याचें निरीक्षण हायकोर्टान नोंदयलां। दुपट्टा किलर महानंद नायकाच्या मुजतपूर्व सुटकेची अडखळ आतां पयस जाल्या, कारण महानंद 14 वर्सां परस चड वेळ ताणें बंदखण भोगिल्ली आसा। फौजदारी दंड संहितेच्या कलम 428च्या तरतुदी प्रमाण मुजतपूर्व सुटके खातीर महानंद हो पात्र आशिल्ल्याचें निरीक्षण हायकोर्टान नोंदयलां। गोंयच्या दर्यांत बेकायदेशीरपणान नुस्तेमारी करपी हेर राज्यांतल्या 10 बोटींचेर गुन्यांव नोंद जाला। तशेंच ह्या बोटींक गोंय सरकारान 14,80,976 रुपयांचो दंड फारवायला। केंद्रीय नुस्तेमारी मंत्री राजन सिंग हांणी लोकसभेत दिल्ले लेखी जापेंतल्यान ही म्हायती मुखार आयली। दक्षिण गोंयचे खासदार विरियातो फर्नांडीस हाणें ह्या विशयाचेर प्रश्न उपराशिल्लो।
मडगांव येरादारी पुलिशेन जानेवारी ते नोव्हेंबर 2024 ह्या काळात येरादारी नेम मोडपी 25,885 जाणांचेर कारवाय करून तांचे कडल्यान 2.23 कोटींचो दंड वसूल केला. जाल्यार वट्ट 3,665 जाणांची लायसनां निलंबीत केलेली आसा, रद्द केलेली आसा. हातूंत येरादारी पुलिसांनी नेम मोडपी 25,885 जाणांचेर कारवाय केली आनी तांचे कडल्यान 2.23 कोटींचो दंड वसूल केलो. मडगांव येरादारी पुलिशेन जानेवारी ते नोव्हेंबर 2024 ह्या काळात येरादारी नेम मोडपी 25,885 जाणांचेर कारवाय केली. मडगांव नगरपालिका इमारत बेगीनूच चकाचक जातली. कितल्याशाच वर्सां उपरांत ह्या इमारतीच्या पेंटिंगेचें काम मडगांव पालिकेन हातांत घेतलां. पेंटिंगे खातीर 13 लाख रुपया टेंडर पास केला. देखून इमारत रंगोवपाचें काम सध्या सुरू जालां. इमारतीक जो तांबड्या ब्रिक शेडीचो मूळ रंग आशिल्लो तोच रंग परतून करतले अशें कळटा. ग्रामसभेक मारिल्ली दांडी आडवलपाल पंचायतीच्या सरपंचाक म्हारग पडली. अविश्वास थाराव पास जाल्ल्यान गजानन पालकर हांकां सरपंच पदाची कदेल सोडची पडली. आडवलपाल ग्रामसभेत तो गैरहजर राविल्लो, ताका लागून ताचे आड अविश्वास थाराव दाखल जाल्लो. गैरहजर राविल्ल्यान सरपंचाक ते म्हारग पडले. सरपंच पदाची कदेल ताका वगडोवची पडली. अविश्वास थाराव पास जाल्ल्यान गजानन पालकर हांकां सरपंच पदाची कदेल निमणी सोडची पडिल्ली आसा. आडवलपाल ग्रामसभेत तो गैरहजर राविल्लो. ग्रामसभेक मारिल्ली दांडी ताका म्हारग पडली. सरपंच पदाचो ताका सरपंच पदा आड अविश्वास थाराव पास जाल्ल्यान गजानन पालकर हाका सरपंच पदाची कदेल सोडची पडली. फेस्ताच्या फेरयेच्या सोंपोकराचे पयशे आपल्या बँक खात्यांत ट्रान्स्फर करपी योगेश शेटकारान स्वताची गुंतवणूक कंपनी उगडून कितल्याशाच लोकांक टोपी घातिल्ल्याची म्हायती मुखार आयली. योगेश शेटकारान डेवरी स्टॉकनाट्रीक फ्युचर वर्ल्ड नांवाची एक कंपनी उगडिल्ली, पूण त्या कंपनी संचालक आसून लोकांक टोपी तो घालतालो असो आरोप शॅडो कावन्सिलाच्या सावयो पुतनोन केला. तो स्वता खंय त्या कंपनीचो संचालक आसून लेगीत तांच्यांनी लोकांक टोपी घातली असो आरोप शॅडो कावन्सिलाचे निमंत्रक सावयो पुतिनोन केला. फेस्ताच्या फेरयेच्या सोंपोकराचे पयशे आपल्या बँक खात्यांत ट्रान्स्फर करपी योगेश शेटकारान स्वताची कंपनी उगडून कितल्याशाच लोकांक टोपी घातिल्ल्याचें आतां मुखार आयलां. टेक्नोट्रीक फ्युचर अशी तेणी एक कंपनी उगडिल्ली.
पोरणे गोंयचे फामाद सेंट फ्रांसीस झेवियराचे फेस्त सध्या व्हडा दबाज्यान मनयतात चालू आसा। सेंट फ्रांसीस झेवियर हांच्या शव प्रदर्शनाकूय व्हडा संख्येन भावीक हाजिरी लावन दर्शन घेतात। मात दिसान दीस वाडपी ह्या भाविकांच्या गर्देत आता चोरयेचे प्रकार मुखार येवपाक लागला। पोरणे गोंय पुलिशेन भांगराची सरपळी चोरिल्ल्या प्रकरणात 3 दुबावितांक अटक केल्यात। आता फुडलो तपास चालू आसा। सध्या देश विदेशांतल्यान गोंयांत सेंट फ्रांसीस झेवियराच्या फेस्ताक ओल्ड गोवा व्हडा संख्येन लोक हाजिरी लायतात। मात हांगासर चोरयेचें प्रमाण वाडिल्लें सध्या दिश्टी पडटा। भांगराची सरपळी चोरिल्ल्या 3 दुबावितांक पुलिशेन अटक केल्या। तशेंच ह्या प्रकरणाचो फुडलो तपास चालू आसा। शिरोडा तारीवाडो वाठारांतल्या सरकारी मुळाव्या शाळेंतल्या विद्यार्थी आनी पालकांनी शाळेचेर बहिष्कार घातलो। वंदना पाटील ह्या शिक्षिकेची बदली करची अशी मागणी पालकांनी केली। ह्या शिक्षिकेची विद्यार्थ्यां कडेन बरी वागणूक ना आनी ती सारकी शिकयना अशें पालक सांगतात। ताका लागून जो मेरेन ह्या शिक्षिकेची बदली जायना तो मेरेन आमी भुरग्यांक शाळेंत धाडचे ना अशें हे पालक म्हणटात। दुसरे वटेन पालक आपणाक खूब त्रास करता अशें वंदना पाटील हिचें म्हणणें। देखून ह्या विशीं आपणे उच्च अधिकाऱ्याक पत्र बरयल्ल्याचें ती सांगता। सध्या दिवचले नगरपालिकेत बरेच राजकारण तापता। नगराध्यक्षाचेर हाडिल्ल्या अविश्वास थाराव तेंचेर हाडिल्ल्यान दिवचल पालिकेतले राजकारण सध्या तापपाक लागला। मजगती भाजपाची प्रतिश्ठा जपपा खातीर मुख्यमंत्र्या सयत भाजपाच्या फुडाऱ्यांनी ह्या राजकारणात लक्ष घालिल्ल्यान नगराध्यक्ष कुंदन फळारी हांची बाजू मातशी घटमूट जाल्या। दिवचलच्या फामाद नवो सोमार उत्सवाची धामधूम सुरू आसतनाच दिवचल पालिकेच्या 9 नगरसेवकांनी नगराध्यक्ष कुंदन फळारी हाचे आड अविश्वास थाराव हाडलो। सत्ताधारी भाजप गटातल्या कांय नगरसेवकांनी हेर 3 नगरसेवकांच्या मजतीन हो थाराव हाडलो। अविश्वास थाराव हाडटकीच भाजपाच्या कार्यकर्त्यांमदीं खवदळ पडलो। मेळिल्ले म्हायती प्रमाण मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हाणें पालिकेच्या राजकारणात लक्ष घातलां अशें कळटा। अविश्वास थारावाचेर फेरविचार करता अशी सुचोवणी मुख्यमंत्र्यान संबंधीत नगरसेवकांक दिलेली आसा। अणजुणा वाघातोर वाठारांत बेकायदेशीरपणान विकपी ई सिगरेट आनी हेर तंबाखूची उत्पादनां विकपी दुकानांचेर शिवोलेची आमदार डिलायला लोबोन धाड घातली। त्याच बरोबर कांय लोक तिच्या वांगडा गेले। दुकानांत आशिल्ले ई सिगरेट हेर सामान पुलिशेन जप्त केले। अणजुण वाठारांत अशे विक्रेते सापडले जाल्यार कायदेशीर कारवाय करून ती बंद करपाची म्हणून पुलिसांक आदेश दिल्ल्याचे डिलायला लोबो सांगता। दिवचल शारांतल्या लांबगांव वाठारांत आंब्याचें झाड कोसळून कारी सयत 2 वाहनांचे लुकसाण जालें। ह्या अपघातांत लाखभर रुपयांचें लुकसाण जाल्ल्याचो अदमास आसा। बुधवारा फांतोडेचेर सादारण 5:45 वरांचेर भर लोकवस्तीत आंब्याचें एक व्हडलें झाड हुमटून पडलें। झाड कोसळिल्ल्यान पोंडां पार्क करून दवरिल्ली कार आनी स्कूटरीची मेळून 2 वाहनांचें बरेंच लुकसाण जाल्ल्याचें कळटा। हातूंत नगरसेवक सुदन गोवेकर हाचे स्कूटरीचो आस्पाव आसा। मात हेर कांयच व्हडलीशी वायट घडणूक घडूंक ना। मात्र कार आनी ह्या दुचाकीचे बरेच लुकसाण जालेले आसा। लाखांनी लुकसाण हे आंब्याचें झाड पडिल्ल्यान जालें।
नॅशनल हायवे खातीर परवरी जावपी 6 लेनीच्या पुला खातीर सुकूर पंचायतीत RRSM कंपनी वांगडा बसका जाली. तशेंच ह्या 6 लेन कॉरिडॉराचें प्रेझेंटेशन तांच्यांनी करून दाखयलें. ह्या बसकेत सुकूरच्या थळाव्यांनी धुल्लो, प्रदूषण तशेंच येरादारी खातीर जावपी त्रासा बद्दल कंपनी कडेन तक्रारी केल्यो. थळाव्यांच्यो तक्रारी आयकून हाचेर योग्य उपाय काडपाचें उतर RRSM कंपनीचे उपाध्यक्ष राजदीप मुखर्जीन थळाव्यांक दिलें. लोकांक जावपी त्रास, धुल्ल, प्रदूषण तशेंच सध्या हे पुलाचें काम चालू आशिल्ल्यान येरादारी जी वळयला ताका लागून येरादारीचे लेगीत प्रश्न थळाव्यांनी मांडले. परवरे जावपी 6 लेनीच्या पुला खातीर सुकूर पंचायतीत RRSM कंपनी वांगडा ही बसका जाली. तशेंच ह्या 6 लेन कॉरिडॉराचें प्रेझेंटेशन लेगीत RRSM ह्या कंपनीन सुकूरच्या थळाव्यांक करून दाखयलें. मात थळाव्यांनी काय आपले प्रश्न तांच्या मुखार मांडले. महायुतीच्या यशा उपरांत राज्यात महायुतीचें सरकार स्थापन जालें, मात आजून मंत्रिमंडळाचो विस्तार जावंक ना. मंत्रिमंडळाचो विस्तार करपा खातीर वेळ लागत आशिल्ल्यान विरोधकां कडल्यान सत्ताधारी पक्षाचेर सामकी परत परत टिका जायत आसा. आनी तेच बरोबर महाविकास आघाडीचे कांय खासदार भाजपाच्या संपर्कांत आसात अशी राजकी चर्चा बरीच रंगपाक लागल्या. भाजपा महाराष्ट्रात ऑपरेशन लोटस चालीक लावपाचे आसात अशी लेगीत चर्चा महाराष्ट्रात जावपाक लागल्या. हेच फाटभुंयेर उलयतना भाजपाचे प्रदेशाध्यक्ष महाराष्ट्राचे चंद्रशेखर बावनकुळे हाणें काँग्रेसीचे जायते लोक आनी लोकप्रतिनिधी आमकां येवन मेळटात अशें उलोवप केले. हाचेर प्रतिक्रिया दितना काँग्रेसीचो प्रदेशाध्यक्ष महाराष्ट्रांतलो नाना पाटोले हाणें चंद्रशेखर बावनकुळेचो हो दावो न्हयकारून लायलो. आमचे सगळे खासदार आमचे वांगडा आसात अशें काँग्रेसीचो महाराष्ट्रांतलो प्रदेशाध्यक्ष नाना पाटोलेन सांगलें. महाविकास आघाडीचे कांय आमदार खासदार आमकां येवन मेळटात, ते आपले दुख्ख आमकां उलोवन दाखयता. काँग्रेसीच्या फुडारपणांत वेंचून आयिल्ले आमदार खासदारांक आमी संपर्क करिनात. काँग्रेसीच्या नेतृत्वाचे दुर्लक्ष तांचेर जाल्लेलें आसा. कांय जाण अस्वस्थ जाल्लेले आसा. देखून फुडें कितें जाता तें पळोवया. महाविकास आघाडी आपल्या लोकांक सांबाळपाक शकना अशें भाजपाचे महाराष्ट्रांतले प्रदेशाध्यक्ष म्हणपाक लागल्यात. आमी ऑपरेशन लोटस बीन कांय राबयना आनी ताची महाराष्ट्रांत कांय गरज ना. इतलेंच न्हय जाल्यार तांचे मदले लोक फुडल्या काँग्रेसींतले लोक फुटले उपरांत ते ED आनी CBIच्या नांवाचो बोबो मारतात आनी केन्नाच ED आनी CBI हांचो उपयोग आमी केल्लो ना अशें महाराष्ट्रांतले भाजपाचे प्रदेशाध्यक्ष म्हणटात. महाराष्ट्राचे भाजप प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे हांचें म्हणणें गांभिर्यान घेवं नाकात अशें नाना पाटोलेन म्हटलां. आपूण आनीक हाचेर कांय प्रतिक्रिया दिवपाक तयार ना. आमचे सगळे खासदार आमच्या वांगडा आसात, आमच्या बरोबर आसात अशें काँग्रेसीचो प्रदेशाध्यक्ष महाराष्ट्राचो नाना पाटोले हाणें उलोवप केलें. महाराष्ट्रांत भाजपाचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे हाणें म्हटलें की काँग्रेसीचे जायते लोक आनी लोकप्रतिनिधी आमकां येवन मेळटात. ताचेर ऑपरेशन लोटस महाराष्ट्रांत जातलें काय म्हणून बरीच चर्चा महाराष्ट्रांत रंगपाक लागल्या. हाचेर बावनकुळे हांचें म्हणणें गांभिर्यान घेवं नाकात अशें काँग्रेसीचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पाटोलेन उलोवप केलें आनी तांचे सगळे आरोप जे आसा ते न्हयकारले. कोरोना काळा उपरांत तरणाट्यांची अचानक जावपी मरणाची संख्या वाडल्या आनी ह्या प्रकारा उपरांत कोरोना लसीक लागून तरणाट्यांची अचानक वाडपी मरणाची चर्चा बरीच जाताली. तशेंच कोरोना लसीच्या दुश्परिणामाबाबत खूब जाण उलट सुलट चर्चा करताले. हातूंत आतां केंद्रीय आरोग्य मंत्री JP नड्डा हाणें आतांच राज्यसभेत एक म्हायती दिली. JP नड्डा हाणें अशी म्हायती दिली की कोरोनाक लागून तरणाट्यांचें मरण येवप हे चुकीचें आसा. तांच्यांनी देशांत जावपी तरणाट्यांच्या मरणा फाटल्यान कोरोना लस नाशिल्ल्याचें सांगलें. ICMRच्या अभ्यासात अशें दिसून आयलां की कोरोना लशीक लागून अचकीत जावपी मरणाची शक्यता कमी आसा. ICMRच्या नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ
फाटल्या 2 सप्तकां सावन दिल्लीत दोनूय सभाघरांचे शियाळी अधिवेशन चालू आसा। ह्या दोनूय सप्तकांत सत्ताधारी पक्षाच्या आणि विरोधी पक्षाच्या दोनूय सभाघरांत वेगवेगळ्या विशयाचेर वाद चालू आसात। मजगतीं सत्ताधारी पक्ष आणि विरोधकांनी निर्माण केल्ल्या गोंधळाक लागून दोनूय सभाघरांचे काम स्थगीत दवरले। राज्यसभेचे अध्यक्ष जगदीप धनखड विरोधकां वांगडा भेदभाव करतात असो आरोप करून तांचेर अविश्वास थाराव दाखल केलो। मजगतीं सभागृहात जाल्ल्या बोवाळाक लागून राज्यसभेचे काम स्थगीत केले। दुसऱ्या वाटेन लोकसभेत लेगीत जाल्ल्या बोवाळा उपरांत सभाघराचे काम दनपारां 2 मेरेन स्थगीत दवरले। या फावट संसदेचे शियाळी अधिवेशन सुरू जाल्ल्यापासून सत्ताधारी आणि विरोधकां मदीं जोरदार झगडे पळोवपाक मेळटा। गौतम अदानीच्या मुद्द्यावयल्यान विरोधकांनी सत्ताधाऱ्यांक घेरून संसदेच्या दोनूय सभागृहांत सरकाराचेर बरीच जोरदार टिका आणि हल्लाबोल करपाक सुरवात केल्या। ह्या फाटभुंयेर संसदेच्या भायर विरोधकांनी आगळ्या वेगळ्या पद्दतीन आंदोलन लेगीत केलें। स्वता लोकसभा विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी हाणें संसदे भायर संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह हांकां आंदोलनाचें प्रतीक म्हणून तिरंगा दिवपाचो लेगीत यत्न केलो। नितळ गोंय दवरपा खातीर सरकारान जायते यत्न केल्यात, मात उद्देगीक आनी हॉटेलवाले कोयर हाडून गांवांनी उडयतात। गांवांनी कोयर हाडून उडयलो जाल्यार कारवाय करतले। गरज पडली जाल्यार संबंदीत कंपनीचे आनी हॉटेलांच्या उदकाची तशेंच विजेची जोडणी जी आसा ती लेगीत बंद करतले अशी शिटकावणी मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान दिली। सांखळे हरवळ्या जाल्ले एका कार्यावळीत मुख्यमंत्री उलयताले। आमी कोयर नितळ दवरपाक तशेंच गांव नितळ दवरपाक गोंय नितळ दवरपाक जायते यत्न करता, मात उद्देगीक आनी हॉटेलवाले कोयर हाडून गांवांनी उडयता, ताका लागून गांवांनी जळी स्थळी हे कोयराचे ढीग आढळून येता। ताका लागून गांवांनी जर कोयर उडयल्लो दिश्टी पडलो जाल्यार त्या हॉटेलांचेर किंवा कंपनींचेर कारवाय करतले, तांची उदकाची आनी विजेची जोडणी बंद करतले अशी शिटकावणी मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान दिली। ते सांखळे हरवळ्या एका कार्यावळीत उलयताले। गोंयच्या शिमेमेरेन तमनार वीज प्रकल्पाचें काम पुराय जालां। मुख्य प्रकल्प आसा तो कर्नाटकांत जो मेरेन ह्या प्रकल्पाचें काम जायना तो मेरेन 1200 मेगावॅट वीज गोंयांत येवपाक शकना अशें वीज मंत्री सुदीन ढवळीकरान म्हटलें। तशेंच गोंय सरकार ह्यान फुडें ग्रीन एनर्जीचेर भर दितले अशें मंत्री सुदिनाचें म्हटलें। वीज संवर्धन सप्तका निमतान आयोजीत पुरस्कार भेटवण सुवाळ्यात मंत्री सुदीन ढवळीकर उलयतालो। जो मेरेन कर्नाटकांत काम पुराय जायना तो मेरेन गोंयांत ही मुख्य प्रकल्प आसा तो कर्नाटकांत आसा। कर्नाटकांत जो मेरेन ह्या प्रकल्पाचें काम पुराय जायना तो मेरेन 1200 मेगावॅट वीज गोंयांत येवपाक शकना अशें उलोवप वीज मंत्री सुदीन ढवळीकरान केलें। गोंया खातीर स्वतंत्र पोस्टल सर्कल स्थापन करपा खातीर यत्न चालू आसात अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान म्हटलें। टपाल सेवा ही एक विश्वासू सेवा आसा अशें ताणें म्हटलें। महाराष्ट्र पोस्टल एम्प्लॉईज असोसिएशनाच्या अधिवेशनात मुखेलमंत्री मुखेल सोयरे म्हणून उलयताले।